नमस्कार, आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। काँग्रेसीच्या गोंय प्रभारी पदाचेर माणिकराव ठाकरे जाल्यार गिरीश चोडणकर हांचे कडेन 4 राज्यांची जापसालदारकी। गोंयांत कोविड बाधितांचो वाडलो आंकडो। नव्या 10 दुयेंती सयत सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो पावलो 32चेर। वास्कोचे शिवानी राजावत मरण प्रकरणात गो अनुराग सिंग राजावत हाच्या आड हुंडो बळी खाला गुन्यांव नोंद। वास्को पुलिसांचे चौकशेंत 20 लाख रुपयांचो हुंडो दिवंक नाशिल्ल्यान छळ केल्ल्याचे चौकशेंत स्पश्ट। नातलाची परब आनी सणबन वेळार निर्माण जावपी वाहतुकीच्यो समस्या सोडोवपाक पुलीस सज्ज। वाहतूक पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलाची माहिती। फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन नळ पडल्यात सुक्यार। न्हावपाक आनी कपडे धुवपाक लेगीत ना उदक। उदकाक लागून वेरेच्या लोकांचे हाल। मोरजे 32 वर्साच्या तरणाट्याक बुडून आयले मरण। काल बुडून मरण आयिल्ल्याचो पुलिशेक दुबाव। आता खबरो विस्तारांत। काँग्रेसीच्या गोंय प्रभारी पदाचेर माणिकराव ठाकरेंची नियुक्ती केल्या, जाल्यार काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकर हांचे कडेन 4 राज्यांची जापसालदारकी दिल्या खंय। त्रिपुरा, सिक्कीम, मणिपूर आणि नागालँड ह्या 4 राज्यांच्या प्रभारी पदाचेर गिरीश चोडणकर हांची नियुक्ती केल्या। देखून गोंयच्यान लोकसभा वेंचणूक लडोवपाच्या चोडणकराच्या विचाराक पूर्णविराम मेळिल्ल्याची चर्चा सुरू जाल्या। ठाकरेंची नियुक्ती जाल्या उपरांत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान तांकां परबी दिल्या। काँग्रेसीच्या सेंट्रल लिडरशिपीन म्हणजे वेणुगोपाल राव जे आसा सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन हांच्यांनी एक म्हत्वाचो आदेश जो आसा तो काढला काँग्रेसीत। तो गोंयाकूय तितलोच म्हत्वाचो आसा। हाचें कारण म्हणजे गोंयाक आतां काँग्रेसीन न्यू डेस्क इन्चार्ज अपॉइंट केला। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की मणिकम टागोर जे डेस्क इन्चार्ज म्हणून काम पळयताले, पूण जे 141 सुमार खासदारांचे निलंबन जाला तेतून मणिकम टागोर हांचोय आस्पाव एक आसा। आणि त्याच संदर्भात आता गोंयांत डेस्क इन्चार्ज म्हणून आता नवे काँग्रेसीक मेळ्ळे, ते म्हणजे माणिकराव ठाकरे। आमकां सगळ्यांक खबर आसा माणिकराव ठाकरे हे महाराष्ट्रातले एक काँग्रेसीचे ज्येष्ठ असे नेते। पयलीं ते मंत्री म्हणून तांच्यांनी काम पळयलां आणि एकंदर गांधी घराण्या कडेन आनी खास करून सोनिया गांधी, राहुल गांधी हांचे सामके निकटवर्ती असे ते मनीस आसात। आणि काय म्हाका दिसता हेचे पयलीं तेंचे कडेन तेलंगणाची जबाबदारी आशिल्ली आणि आता गोंयचे प्रभारी म्हणून तांची नियुक्ती केल्या, ते म्हणजे माणिकराव ठाकरे। त्या उपरांत दुसरी महत्वाची हो जो आदेश काढलेलो आहा त्याच आदेशान गोंयचे काँग्रेस फुडारी आदले प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांकां 1-2 न्ही जाल्यार 4 ज्यो स्मॉल स्टेटी आसात तेंची जी आसा ती जबाबदारी दिल्ली आसा। गिरीश चोडणकर हांकां त्रिपुरा, सिक्कीम, मणिपूर आणि नागालँड ह्या 4 राज्यांच्या इन्चार्ज म्हणून तांच्याकडे आता जबाबदारी जी आसा ती दिल्ली आसा। सो एकंदर जर पळयत जाल्यार गिरीश चोडणकर हे आता 4 राज्यांचे प्रभारी म्हणून काम पळयतले, त्रिपुरा, सिक्कीम, मणिपूर आणि नागालँड। सो ह्या 4 राज्यांची जबाबदारी गिरीश चोडणकर हांच्याकडे आसतली। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गिरीश चोडणकर हे लोकसभा वेंचणूक लडोवपा खातीर तांच्यांनी हालचाली सुरू केल्ल्यो, तेंची इच्छाय एक आशिल्ली, पण आता ह्या 4 राज्यांची जबाबदारी मेळ्ळ्या कारणान तांकां आता लोकसभा निवडणूक जी लडोवपाचो तेंचो विचार आशिल्लो असो आमी म्हणूं येता तो आता खंय तरी पुराय जावचो ना, कारण ही 4 राज्यां आणि आता लोकसभा तेकलेली आसा। सो थंय गिरीश चोडणकर हांकां संघटनात्मक कार्य जे आसा ते करचे पडटले आणि त्या दृश्टीन हो आदेश जो आसा तो खूब महत्वाचो आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। वास्कोच्या शिवानी राजावत मरण प्रकरणात गो अनुराग सिंग राजावत हाच्या आड हुंडो बळी कलमा खाला गुन्यांव नोंद केलो। मोरगांव जिल्लोधिकाऱ्याच्या अहवाला उपरांत पुलिशेन ही कारवाई केली। वास्को पुलिसांचे चौकशेंत 20 लाख रुपयांचो हुंडो दिवंक नाशिल्ल्यान छळ केल्ल्याचे चौकशेंत स्पश्ट जाले।
18 नोव्हेंबराक निवाडे हांगा क्लाउड वेपर ब्लास्टान दोगां जाणांची डेथ जाल्ली आनी ते डेथान एक आवय आनी एक प्रेग्नंट बायल यांची डेथ जाल्ली आनी जेन्ना तेंची डेथ जाली खंय तरी तेंच्या फॅमिली मेंबर्सान खंय तरी तेंकां एक दुबाव आयलो की तेच्या घोवाचो हितून फाऊल प्ले आसा आनी तेंकां मारलेले आसा म्हणून जेन्ना हितून खंय तरी तेच्या भावान डेप्युटी कलेक्टर वचून कंप्लेंट केली की आपल्या भयणीक आनी आवयक हितून तेच्या घोवान मारलेले आसा म्हणून आनी तेणी रिवील केले की तेचो जो घोव आसलेलो तो खंय तरी दावरी मागतालो 20 लाख दावरी मागलेली खंय तरी 12 लाख दावरी दिली म्हणून खंय तरी घरान किरकिर जाताले जेन्ना ही कंप्लेंट डेप्युटी कलेक्टराक गेली डेप्युटी कलेक्टरान इन्व्हेस्टिगेशन करून काल ही डेप्युटी कलेक्टरान वास्को रिपोर्ट सबमीट केलो आनी तेन्ना वास्को पुलीस स्टेशनान तेच्या घोवाच्या अगेन्स्ट तो क्रायम रजिस्टर केल्लो आसा वास्कोच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शुभम पिळगी. नातलाची परब आनी सनबर्न महोत्सवा वेळार निर्माण जावपी वाहतुकीच्यो समस्या सोडोवपा खातीर वाहतूक पुलीस सज्ज आशिल्ल्याचे वाहतूक पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी सांगले. 1 जानेवारी मेरेन गोंयभर खासा वाहतूक मोहीम राबयतले. ते खातीर पुराय गोंयभर 800 पुलीस तैनात करतले अशें तांचें म्हणणें. The kind of arrangements which have been made from traffic point of view. So I would first start by telling you about the diversions which have been made. Most of these diversions relate to the area of Kalangood and Anjuna because as you know that area witnesses heavy footfall and vehicular movement. So vehicles which are proceeding from Porvorim towards Kalangood they will be diverted near St. Alex Church and they will be diverted towards St. Anthony Chapel. From there they will go to Baga Circle. The road from Baga Circle towards Baga Beach will be one way and no vehicle will be allowed from Baga Beach side towards Kalangood. Okay. All vehicles proceeding from Baga will exit from Government Primary School Junction or from New Baga Bridge towards Arpora for their onward journey. No vehicle will be allowed to proceed from Agarwada Junction towards Government Primary School Junction. There will be vehicular restriction also from Our Lady of Piety Chapel towards Prabhuwada Junction and vehicles the road from St. Anthony Chapel towards Mira Hotel up to Baga Circle will be made one way. टोटल जो हमारा स्टाफ डिप्लॉय हुआ है इस अरेंजमेंट के अंदर करीब 800 लोग ट्रैफिक पुलिस के पूरे गोवा के अंदर डिप्लॉय किए जाएंगे. हमारे जो तमाम PIs हैं DYSPs हैं वो फील्ड में ही रहेंगे और सीनियर ऑफिसर्स भी फील्ड में ही रहेंगे एंड टाइम टू टाइम ब्रीफिंग्स ली जाएंगी ताकि जिस जगह पे ज़्यादा ट्रैफिक एक्सपेक्टेड है उस जगह पे हम एडिशनल अगर स्टाफ भेजना हो तो उसका भी हमने बंदोबस्त करके रखा है. ख़ास फोकस किया जा रहा है पोरवरिम पे ओ कोकेरो जंक्शन पे कि वहाँ पे प्रीवियस एक्सपीरियंस ये रहा है कि वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक जैम्स रहते हैं क्योंकि वो काफ़ी रोड्स वहाँ आके मर्ज होती हैं और रोड की चौड़ाई भी थोड़ी कम है. तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस बार हम वहाँ पे कुछ सुधार ज़रूर लेके आएँ. फाटले 2 म्हयने जाले वेऱ्या वाठारांतले नळ सुक्यार पडल्यात. न्हावपाक आनी कपडे धुवपाचे सोडूनच दियात पिवपाक लेगीत उदक ना. ह्या प्रकाराक लागून थळावे लोक फुर्योज जाल्यात. 7 ते 8 दिसांनी नळाक उदक येता पूण तेय बी मर्यादीत. एका सप्तकाचे कपडे धुता म्हणल्यार उदक काबार जाता अशें थळावे लोक सांगतात. ते टँकराचे हाडून वचला टॉयलेटीक वचोंक जाय म्हणून अर्द बॅरल लाबाव हे सगळे खाली हे आता हे काय न्हू म्हटल्यार 2-3 महिने आमी असलेच केला म्हणजे कितें जाणा सांगले फोन काय येता उदक पूण ते मागीर हाडले काय 4-8 दिसाचे कपडे वांगडा म्हणून काबार उदक. आता आमी फूल फॅमिली आहा न्हावपाची उदक कितें उरतलें ते पळयात तुमी सगळे खाली काय ना खाली आहा हेतून आमी कालचे हाडलाय बघ अर्दे आता ते टॉयलेटीक वचूंक जाय बी 4 बिराडां आमी आतां घरान या एकाच घरान 4 बिराडां. कोणूच कित्याक म्हणून ती एक्शन घेयना आतां उदकाची कोणूच घेयना फक्त फोन मारलो उदक धाडलें काय जालें अशें जाता हें. बरें हेल्थ तरी बरें हा वचून हाडपाक जायना आतां तें पयलीं जातालें तेन्ना बांयचें हाडलें उदक
आतां जायना. एके बायटेर बायलेन जाल्यार आपले कशे हाल जातात हाची कैफितूच मांडली. पळयात तिचे म्हणणे. पण म्हाज्यान स्वता जायना. हांव तर कितले भुरग्यांक हांव मिडल ऑफ द एज 30 to 35 अंडर हांव मिडल हितून. म्हाजे कडेन जायना रे बाबा उखलोवंक, कित्याक म्हाजी डिलिव्हरी जाल्यार म्हाज्यान जायना तें. हांगा 4 दिसांक येवपाचें नसलें पळोवपाचें. कोण चेडूं येतलें हांगा बायटेरा जाल्यार चेडवाक न्हाणूंक बिडूंक उदक ना हांगासर. तेन्ना बायटेराक येयले कळशांनी बालद्यो घेवन बायचेर वचपाचें. हांवें डिलिव्हरी जालें ऑपरेशनांनी म्हाजें. म्हाका बाबा त्रास जाले रे, बिकॉज म्हाजो टाको सुटलो. म्हाका कोण येवंक ना टाको शिवंक तो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मोरजे दर्यान एकल्याक बुडून मरण आयलें. मोरजे दर्यान कूड उफेतना कोणे तरी पळयली आनी पुलिशेक आपयले. पुलिशेन पंचनामो करून कूड ताब्यात घेतली आनी पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळे गोंय वैजकी महाविद्यालयांत धाडून दिली. आयज आमकां 12 सुमार कॉल येयलो की डेड बॉडी फ्लोटींग आहा म्हणून. इन्सिडंट जाला काल राती बीन आसूंक शकता. अननोन आहा मनीस. आयडेंटिटी अजून रिवील जावना. तरी कितल्या वर्साचो काय? 30 वर्साचो बीन आसतलो. लोकल सर काय फॉरेनर? कसो दिसना. लोकल कसो दिसना. इंडियनूच मनीस. आमी तेमवाडा दर्या देगेर मोरजे हांगासर आसात आनी हांगासर आतांच 12:30 देनपारा पेडणे पुलिसांक एक बॉडी जी तरंगताली हुफ्याताली ती बॉडी पुलिसांक मेळयलेल्या वय अंदाज पुलिसांच्या म्हणण्यानुसार 32 वर्साचो तो नागरीक आसा आनी बिगर गोमंतकीय आसपाची शक्यता आसा. काल कदाचित तो दर्यान न्हाता आसतना बुडोन मरणाची शक्यताय पुलिसांनी व्यक्त केला. ती व्यक्ती कोण हाचो तपास अजून मेरेन लागूंक ना. पूण मृतदेह पेडणे पुलिसांक आयज 12:30 सापडला आनी तो मृतदेह बांबोळी शवचिकित्सासाठी धाडपाचो यत्न सुरू केला. ह्या दर्या देगेर जायते फावटी अशे बुडपाचे घटना घडटा आनी ह्या वाठारांत बऱ्यापैकी जीवन रक्षक असतात. पूण ज्या लायफ गार्डांची जे सूचना असतात ते सूचना काही टुरिस्ट काही नागरिक पाळना आनी जे आपले जीवन रक्षक नासतात त्या वेळार काही जण दर्या देगेर न्हावपाक वयतात आनी मागीर अश्यो घटना घडटात आनी ह्या घटनेन आपलो दर्यो किनारो जो भाग आसा तो बदनामकारक जायत आसा आनी लोकां भितर ह्यो भंय निर्माण जाता की ह्या दर्याचेर जर न्हावपाक गेले जाल्यार सगळेच घटना घडतात. एखादो मरण पावता, एखादा बुडटा किंवा एखाद्याक जीवनदान मेळटा. हो यत्न सुरू आसता. प्रयत्न आमचे जीवन रक्षक करतात. पूण काही मद्यधुंद दारू पिवन काही युवक ह्या वेळार नाकाच्या वेळारय न्हावपाक वयतात आनी अशे दुर्घटना घडत असतात. ह्या दुर्घटनेक जशे नागरीक जबाबदार आहात तशीच सरकारी यंत्रणाय जबाबदार आहा. हांगासर तशा प्रकारच्यो कसल्यो सूचना आनी फलक लागना. खंयच्याय वेळार कोणूय येता आनी कोणूय दर्या देगेर न्हावपाक वयतात. सांजे 7 उपरांत जर हांगर फावड मारली जाल्यार खंयचेच जीवन रक्षक सांजेचेर रावनात. पूण कांय पर्यटक हे रातचे न्हावपाक दर्यान येतात अशें चित्र दिसता. हो जो कोण नागरीक आसा तो काल कदाचित न्हावपाक उशिरा न्हाल्लो आसतलो आनी तो बुडोवन मरपाची जी घटना घडलेली आसा आनी ही घटना जशी गंभीर आसा तशी ताची अजून मेरेन वळख मेळोंक ना. ती वळख पटोवपा खातीर आमचे पोलीस तपास करीत आसात. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. कोरोनाचो नवो व्हेरियंट JN1 आतां देशभर पातळपाक लागिल्ल्यान हुस्को वाडला. देशभरा सयत गोंयांत JN1 दुयेंती सापडपाक लागल्यात. फाटल्या 2 दिसांत JN1चे 19 दुयेंती सापडल्यात. शुक्रार आनी शेनवार 24 वरांत गोंयांत नवे 10 कोरोना दुयेंती सापडिल्ल्यान एक्टीव दुयेंत्यांचो आंकडो 32चेर पावला. रिकवरी रेट 98.46% आसा. लोकांनी आपल्या भलायकेची जतनाय घेवची. कोरोनाचो नवीन व्हेरियंट JN1 आतां देशांत पातळपाक लागिल्ल्यान हुस्को निर्माण जाला. देशा सयत गोंयांत लेगीत आतां JN1च्यो केशी सापडपाक लागल्यात. फाटले 24 वरांत गोंयांत JN1च्यो 19 केशी सापडल्यात. शुक्रार आनी शेनवार ह्या 24 वरांत कोरोनाचे नवे 10 दुयेंती सापडल्यात. आतां मेरेन एक्टीव केशींचो आंकडो 32चेर पावला. लोकांनी आपल्या भलायकेची जतनाय घेवची. थंडी आनी जोर आयल्यार दोतोरा कडेन वचून तपासून घेवचें.
खोकतना तोंडार हात दवरचो, गर्देत वतना मास्काचो वापर करचो, हेरां पासून उण्यांत उणें 1 मीटर शारिरीक अंतर दवरचें, नितळ उदकान परत परत हात धुवचे, भलायकेची जतनाय घेवची. गोमंतक टीव्ही खातीर उषा जरावकर. मडगांवच्या रिंग रोडा कडेन आशिल्ल्या सुकिल्ल्या तणाक शेनवारा दनपारां अचकीत उजो लागलो. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले. उपरांत उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार येवन उजो पालयलो. रस्त्या कुशीक कांय लोकांनी गाडयो पार्क करून दवरिल्ल्यो त्यो वाटोवपाक उजो पालोवपी दळाक यश आयले. सुदैवान कोणाक जिवीतहानी जावंक ना. ड्राय ग्रासाक उजो लागलो म्हणून फोमा ओवर ब्रीज आहा पळय ते अंडर ब्रीज आहा पळय ते लागलो म्हणून सांगलो उजो दामोदर कॉलेजीर. पूण आमी रोखडे येयले 5 मिनटांत पावले आमी. हेका ड्राय ग्रासाक उजो पेटलो तर आतां पालयलो आमी. खंय रेल्वे ट्रॅका कडेन त्या सायडीन आहा आनी ह्या सायडीन पेटला. दोनी सायडीन पेटलो तो उजो हें जालां ऑलरेडी काम मोकळें जालें. किल्लपाल पंचायतीन फाटल्या 15 वर्सां सावन सुरू आशिल्लो घरपट्टीचो घोटाळो उक्ताडार हाडपाकूच हांव सरपंच जाल्लो. आपणें हें प्रकरण उक्ताडार हाडलें, म्हजें काम जालें आनी म्हणूनच आपणें सरपंच पदाचो आतां राजिनामो दिला अशें किल्लपाल दाबाळ पंचायतीचो आदलो सरपंच दामोदर बांदेकार म्हणटा. मजगतीं राजकीय दबावाक लागून बांदेकार हांकां सरपंच पदाचो राजिनामो दिवचो पडला असो दुबाव व्यक्त जाता. काय ना, हांव त्याच घोटाळा काडपाक लागून सरपंच जाल्लो. काम जालें, दिलो राजिनामो जालो. म्हणल्यार जो घोटाळो जाल्लो तो खबर आशिल्लो तुका, आरटीआय तुवें मागलेली, पयलीं आयडिया मागलेली. तेका लागून तुवें घोटाळो वयर काडलो. ओके, की राजकीय घडामोडी बी कितें जावपाची शक्यता आसा अशी आयकूं येता. कश्यो राजकीय घडामोडी म्हळ्यार कितें बाबा घोटाळो तेणी केलो म्हणून तुका सरपंच पदावेल्यान पांयउतार बी करपाक पडलें? ना 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 ना, वयल्यान हांवें आमदाराक विनंती केली, म्हाका नाका तें, कळ्ळें का? ओके, आनी म्हणून तूं राजिनामो जालो? अजिबात काय ना, म्हागेलें काम जालें. तुका फक्त हे घोटाळो उघड करपाक जाय आशिल्लें. घोटाळो उघड केले आनी कितें कोणाचे कारकिर्दी जाल्ली हाड मरे, हे आमगेले आतां म्हणटा कितें तेंचेच कारकिर्दी जाल्ली सगळो घोटाळो. पदाक मरे हे दिवपा जाय, कितें टायम दिवपा जाय, तो म्हाजे कडेन ना सद्या. म्हाका कामाक वती हांव बिजी आसा, वैयक्तीक कामा खातीर कितें आसा ते खुर्चेचेर अन्याय करपा जायना तसो. लोकांक त्रास जावपा जायना. जावपा दिवं ना 5 म्हयने जाले म्हणून कोणाची कंप्लेन आसपाना म्हणजे. कितें अशें सर घोटाळ्याचें मुख्य कारण कितें आसलेलें? मुख्य कारण म्हणजे कोणाचें नियंत्रण ना, फक्त तोंडान उलोवप मरे आनी कार्यवाही कांय करप ना तेजेर. तूं बूक छापता, आमचो स्टॅम्प वापरता आनी ते सगळ्यान पळोवन गिरावप. गरज दिसता तुका सांग, कोण तरी खंय तरी ब्रेक लावपा जाय. आतां तुवें सांगलेलें की बिडो आपूण ह्या संदर्भात तक्रार करतलो, तुवें आतां रिटर्न कितें कंप्लेन केल्या? ना, रिटर्न करूना. रिटर्न त्या मिटिंगेक धरतले. मिटिंगेक बिडो कडेन कंप्लेन केल्या तुवें? व्हिडिओ कडेन ओवरऑल बेश्टी रिटर्न करूना. रिटर्न करपाची काय ना, ते आतां मंथली मिटींग जातली आमची पळय न्ही, फोर्टनायटली मिटींग, त्या मिटिंगेक ठरतले कितें करपाचें. फोर्टनायट मिटिंगेक ठरतलें? हय. आनी त्या मिटिंगेक समज दिवपाचें जाल्यार दितलें, ना जाल्यार ना? तेंचे वीश न्ही, मेजॉरिटीचे वीश. हांव मानतलोच ते दिवपाचें म्हणून. घोटाळो नेमको कोणी केलो तो खबर ना? ना, आमी एक मनशाक न्ही तेका हांव ग्रुपूच वावरता आनी खूब वर्सां जालीं तेका. 10-15 वर्स तरी जाले अशें चालूच आसतें. कितलेशे लाखोचो घोटाळो आसा? लाखाचे. बार्देस तालुक्यात चलपी बेकायदेशीर डान्स बार, शिंदळकी वेवसाय आनी हेर बेकायदेशीर घडणुकांक लागून काँग्रेसीन सरकाराक उजरावन काडला. कळंगुटे बंद उडयल्ले डान्स बार कोणाच्या आशिर्वादान चलताले असो प्रश्न काँग्रेसीन उप्रासला. हायकोर्टाची बडी बसल्या उपरांतूच सरकार डान्स बारांचेर कारवाय करता काय, ताचे पयलीं हे डान्स बार कोणाक कित्याक दिसूंक ना अशें काँग्रेस विचारता. सरकाराक ह्या एक्सपोज करपाची गरज आसा आनी ते ग्रासरूट लेवलाचेर आमी एक्सपोज करतले. कारण आयज ज्या तरेन आमचे क्रायम, प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग्स माफिया जे वाडल्यात तेचे सांगपाची गरज ना. कारण आमी काल पळयलां की काल आमी
सगळे डान्स बार 11 बंद केल्यात. मागीर 16 लाखाचो आमी आमच्या सरकारान ड्रग्स सीज केल्यात. आनी हे बार्देशा पुरतेच रावना, हे गोंयभर पसरले. आनी काल आमी एक अशी घटना पळयता की जेन्ना एक कोर्टाची ऑनरेबल हायकोर्टाची बोडी बसता तेन्ना हे जागे जाता. चीफ मिनिस्टराच्या ऑर्डरीक च्या उपरांत जे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आहा ते जागे जातात. त्याच्या पयलीं सायलंट मोडार खंय तरी आयसीयून पडलेले आसता काय कितें, तेंची ड्युटी जायना काम करपाची. काल कलंगूटच्या एरियान 11 डान्स बार इल्लिगल ऑपरेट करपी 11 डान्स बार बंद केल्ले आसात. आतां हे कोणाच्या आशिर्वादान चलताले काय कितें, आनी कोणाच्या हितूनसून पयशे तांकां पावतले काय कितें, हेची खरी गरज आसा. काय लोकल MLA, आनी आमी परत सांगला की लोकल MLA हितून इनवॉल्ड आहा. नातला निमतान बाणावलीच्या पेले फर्नांडीस ह्या नुस्तेकार भावान आपली बोट रंगयल्या. बोटीचेर सुंदर असो सिक्रेट सांता काडून ताचेर नखेत्रां लायल्यात. ही बोट पर्यटकांक पळोवपा खातीर बाणावलीच्या दर्या देगेर दवरल्या. दर दिसा बाणावली दर्या पळोवपाक कितलेशेच पर्यटक येतात. तांकां नातलांचें महत्व कळचें ह्या हेतान ही बोट रंगयल्या अशें नुस्तेकार पेले फर्नांडीस हाणें सांगलें. सद्या आमी नुस्त्याकाराले भुरगे आनी म्हाका नुस्त्या धंदो आमगे गोंये ट्रेडिशनल फिशरमॅन वयर काडीत रावपा जाय. नंबर 2 आमी गोंये कोस्टल बेल्टा कडेन चड क्रिस्तांव लोक आहा आनी आमगे जिवीत मुट्टे क्रिस्तांवपण. म्हाका क्रिसमस न्यू इयर भुरगे पळय आमकां उमेद कित्याक आम फायर होगोट लावप मागीर एसो नोखेत्रां हें आमी हातीन केलो नोखेत्रू तेसो न्हेसोवप हेज लायटी दिवलान हेज रे पेट्रोलीचो की म्हाका सदां मुगे काळजां आहा ते हेज पासत हांवें हें मातशें बेगीन केलां. सो हिंग ट्युरिस्ट वयताय न्ही तेंकां आमगे विलेज क्रिस्तांव आमगे क्रिसमसाक नातलां दीस म्हूण कळपा आनी वयताय तितलीं गेस्टां फोटो मारीत रावताय. सो ही म्हाका एक उर्बा तेका लागून ही बोट हांवें आमगे फिशरमॅना मागण्यांनी ही बोट आमी डेकोरेट केल्या. वेर्णा बिल्ला वाठारांत आशिल्लो रोड वेट ब्रिज वजन माप खात्यान बंद उडयला. हो पूल सारकें माप घेनाशिल्ल्याची कागाळ आयल्या उपरांत वजन माप खात्यान ही कारवाय केल्ल्याचें कळटा. ही कारवाय शेनवारा सकाळीं जाल्या. कंज्युमर कंप्लेंट येयल्ली रिगार्डींग सेल ऑफ सँड घर बांदपाक रेंव बीन विकता पळय. कंप्लेंट येयल्ली की हांगा तांकां रेंव ती हांगा वेटान विकताले आनी तांकां वेटेज फरक येतालो. एकदां ते 8 टन दाखयतालो एकदां 6 टन दाखयतालो. सो आमी हांगा इन्स्पेक्शनाक येयले तेन्ना आमकां हांगा क्लिपिंग मेळ्ळें विकतात ते आनी आमी हांगा वेट घालून तेन्ना चॅक केलो तेन्ना आमकां इरेटीक डिलिव्हरी सापडली. आमी हांगा थोडे वेट घालून चॅक केल्ले तर सारको वेट दाखयनाशिल्लो कमी वेट दाखयतालो आनी तो वेब्रेजीस ड्यू आशिल्लो. सो आतां फुडलें एक्शन कितें आशिल्लें? फुडलें एक्शन आमी तांकां कॉरस्पॉन्डन्स करतले आनी बाकी सगळीं कोण तो कळ्ळा तुमकां हांगा कोण हें करतालो तो? वेब्री तेंचोच मेटास्ट्रिपाचो वेब्री म्हळ्यार वर्मा सर लॉजिस्टीक एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड तेणी कोणाक चलोवपाक दिल्लो वेब्रीचो. ओके. सो कितें तिका फायन चलन अशें कितें आसता? तांकां आतां इन्वेस्टिगेशन जावन आमी केस फॉरवर्ड करतली आनी फायन पडटली. सो तुमी कितें मॅसेज दिवंक सोदता हेजे धरल्या उपरांत?
नाही आमी तुमकां सगळ्याक कितें सांगपाक सोदता की तुमी कितें घेता ते वेट सारके चॅक करून घे. समज तुमी फीश मार्केटान गेले, वेजिटेबल मार्केटान गेले, जाल्यार सुपर मार्केटान गेले, व्हडल्या मॉलान गेले, तुमी कितें आयटम घेता तेजो वेट चॅक कर. रस्त्याच्या विस्तारीकरणाक लागून गोंयच्या जायत्या वाठारांनी विरोध जाता. विरोधी केल्या उपरांत प्रकल्प आडकून उरतात आनी उदरगतींत आडमेळी येतात. रस्त्याच्या रुंदीकरणाक लागून जांची घरां, दुकानां, जागो वता तांकां सरकार दुसरे कडेन स्थलांतरीत करता. ताका लागून लोकांनी उदरगतीच्या प्रकल्पांक विरोध करचो न्ही अशें आवाहन उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नाईक हाणें केलां. खंयचोय प्रोजेक्ट करप आज आमी पळयतात पेडणे टू पोळ्या पर्यंत ज्या पद्दतीन ह्या मार्गाचे काम जाल्लें आसा. खूब अडचणी आयल्यो, काही लोकांनी विरोधूय केलो, परंतु खंय तरी येदो व्हडलो प्रोजेक्ट करतले, कोट्यावधी रुपयाचो प्रोजेक्ट करतले, खंय तरी कोणाक तरी थोडोसो त्याग करचो पडटलो. कदाचित आपलो गाडो आसतलो, आपलें घर आसतलें, त्या शिवाय हें पूर्ण जावना. परंतु गोंयच्या सगळ्या लोकांनी आपल्या खंय तरी थोडोसो हें कुशीन दवरून हे रस्तो करपाक मोकळीक दिली, थोडोसो त्याग केलो. त्या लोकांच्या मनापासून उपकार आठयता, तांकां धन्यवाद दिता. सगळे काही गोष्टी मनासारखे जाता अशें ना. सरकाराचे कडेन अडचणी असतात, काही स्पॉट अजूनही खंय तरी मातशे अडचणी आसात, उरल्यात. त्या लोकांच्या मनात, काही लोकांच्या मनात तशें आमी करूं शकूना, परंतु ताका कारणां वेगळीं आसात. कारण ते करून गेले जाल्यार ताजे पेक्षा जास्त नुकसान ह्या प्रोजेक्टार आनी लोकांक जाता. म्हणून कमीत कमी नुकसान न्हयच, ताची नुकसान भरपाई 4 पटीन ह्या सगळ्या गोष्टीचो, किंवा जर कोणाकय डिस्प्लेस जाले तांकां जमीन, तांकां कदाचित गरज पडल्यार तांकां घरय बांदून, गरीब आसा जाल्यार घरय बांदून दिवपाचे प्रयत्न जे आसा ती नॅशनल हायवे आनी रोड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री निश्चितपणे करता. सगळ्यांक कोणाचे दुकानय गेल्ली तांकां परत रिहेबिलिट करपाचे प्रयत्न सगळे करता, पण कोणाकय त्रास जायना. तरी आसतना काही गोष्टी ह्यो चलतात, कारण हे लोकशाहीन विरोध करप सुद्दां गुन्हो न्हय. विरोध निश्चितपणे करूंक जाय, पण हो सगळो विरोध करतना समाजाचे, देशाचे हे हित आमकां सगळ्यांक पळोवपाची ती गरज आसा. आनी परंतु हे सगळें समजून गोंयच्या लोकांनी जे काही ह्या प्रोजेक्टाक हातभार घाले तांचे तितले उपकार आमी आठयतात. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. युवा तडफदार नेतृत्व. फोंडे पालिकेचे नगराध्यक्ष रितेश रवी नायक हांकां वाडदिसाच्यो उर्बे भरीत परबी भेटोवपी दादी नायक, रघुवीर नायक, अनिल नायक, मंगलदास वी नायक, दिप्तेश नायक, भोजराज नायक, संतोष नायक, उमेश नायक, मंगलदास ए नायक, निळकंठ नायक, सुधाकर नायक, श्याम नायक, देविदास मामलेकार, नवीन एन नायक, आदर्श गांवकार, ब्रिजेश आर नायक, बाबल नायक, शरद नायक, विनोद कैसर आणि महादेव इंगळे.